मुखार उबो रावच्या आमचे मोदल्या फावो कोणा पळोवन आसतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पळोवन आसतना फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या आमचें उदोर कानार मोलो साल्याची गोवन चुरो कशें आमकां जिवीकोच्या आयज आमचो उलयतलो कशें आमकां जिवीकोच्या आयज आमचो उलयतलो. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कुटपा दिव आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या लिओ मॉरिस फ्रँक पिंटो हाच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया आनी ताच्या गोरब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया फॅन्सली लोबो आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. इवानो रिबेलो जो बरो ना आपली बरी भलायकी पासत मागूंक लायता. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमचे फिरगोजे पासत राज्या पासत आनी देसा पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ता भाव भयणीनो जेजूच्या पवित्र काळजाची परब आमी मनयल्या आनी खेरीत भाशेन ही परब जाल्या उपरांत आमी मारयेच्या काळजाक ही परब भेटयता. मारयेचें काळीज आमकां खेरीत भाशेन शिकयता कशी भाशेन आमी देवाची कुशी पाडूंक जाय. जायते फावटी वस्तू समजना आसतनाय जायते फावटी आमकां नाका पूण देवाची कुशी करूंक जाय जाल्यार देवाचे कुशेक सदांच उक्ती रावंक आमकां शिकयता. तरी आसतना जायते फावटी आमी देवाची कुशी पाडूंक चुकल्या आनी ह्या संवसारान आमचीच कुशी आमी पाडल्या. असल्या सगळ्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून कोणाक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बो बागेवन आंकवार मरेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगळ्या राष्ट्रां मदें तांचें कूळ नावगडें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची सोसोत सोरेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोसोत. अशें तांकां पळयतात तितली मान्य करतलीं.
हांव सर्वेस्परा सवें कुशालकायेन मुरगोडटां आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रा नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी. फुलांच्या जेल्यान नेटयलोल्या एका न्हवऱ्या पोरी आनी भांगारान शिनगायलोले एके व्हंकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारोनाच्या आंगोश्ट्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेड्यान म्हाका गुठलायली. जशीं जमीन झाडां उठपण करतात आनी बागेन बियां किल्लून वयर सरतात, किल्लून वयर सरोशीं करतलो. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सोगलीं बारबोर म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानांची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सणवण दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. बोलिश्टांच्या दोनूय मदलें पूण अस्कोतायेचें बोड व्हडलें. पोटभर जेवतालीं, 3 दीस वडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेर मरतालीं तीं आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 फावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. सर्वेस्पोर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता. कोणान देंवयता आनी तोणसयलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुडबोळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोंडीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. गोरिबांक तो दुलिंतलो उखलता, दुडबोळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुंवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसोण तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज म्हजें. उद्गार. Soy sorbesporat, soy sorbesporat, soy sorbesporat, soy sorbesporat, soy. सदय आंकवार मारया देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजान तें नियाळटाली. Soy sorbesporat, soy sorbesporat, soy sorbesporat, सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसाल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो आसलो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसाल्या गेली. आनी परबेचे दीस सरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बराबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यां आनी ओळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसाल्या गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकतालें तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोंती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव
तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्ता. मारयेचें निश्कळूंक काळीज. भाव भयणीनो, पवित्र सभा ही परब खेरीत भाशेन जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब मनयल्या उपरांत ही परब दवरता, मारयेचें निश्कळूंक काळीज. आनी मारयेचें निश्कळूंक काळीज आमच्यान म्हणपाक जाता एक झोर, एक कुरपेची झोर जी देवान तिचे सवें उक्ती केल्या. हीच कुरपा आपल्या काळजांतल्यान, निश्कळूंक काळजांतल्यान ती आमकां दिता, जांकां जेजून खुर्साचेर ही तुजी आवय आनी हो तुजो पूत म्हणून आमकां ही आवय दिल्ली. ते आवयचें काळीज हें निश्कळूंक. तिका कसलेंच खोत ना, पातोक ना. जाल्यार हें काळीज निश्कळूंक करपाक भाव भयणीनो, देवान जेन्ना आंकवार मारेक वेंचून काडली आनी तिका आपयली आनी आंज बडव्या वरवीं जेन्ना तिका हें उतर दिलें, तेन्ना हें कशें घडटलें हें उतर तिणें पयलें विचारलेलें. हांव लग्न कांय जावंक ना, हांव दादल्या बराबर कांय म्हाका संबंद ना, जाल्यार हें कशें घडटलें समजूंक नासली ती. आयज शुभ वर्तमानान आमी परतून आयकता, जेजू जेन्ना उलयलो, सगळो सांडल्या उपरांत, ताका सोदल्या उपरांत, मेळ्ळ्या उपरांत जेजू जीं उतरां उलयलो, म्हज्या बापाच्या घरान हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात, तो कितें उलयलो तें तिका समजलें ना. तांकां दोगांयकूय, जुजे आनी मारिया, तांकां समजलें ना. पूण हें सगळें मारिया आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जसो जेजू वाडटालो तेन्ना हीच देवाची कृपा तिच्या काळजांतल्यान जेजू देवाच्या पुताक आनी मनशाच्या पुताक ही कृपा फावो जाताली, हें आमच्यान म्हणूंक जाता. भासावण्यो भाव भयणीनो जायत्यो आसात. आयच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत. ह्यो भासावण्यो खऱ्यो जातल्यो काय ना, वो ह्यो भासावण्यो केन्ना खऱ्यो जातल्यो, कश्यो खऱ्यो जातल्यो, हे जायते प्रश्न जायते पावटी आमच्या मनांत आसात. आनी आमकांय जायत्यो वस्तू समजना तेन्ना जायतीं जाणां वांकडी वाट धरतात. जाल्यार मारयेचें निश्कळूंक काळजाची आमी परब करता आसतना आमकांय सदांच देवाचे कुशेक आमी उक्तीं रावंक आनी आयतीं रावंक आमकां आयज आपयता. उक्तीं रावप म्हणल्यार थोड्यो वस्तू ज्यो आमकां समजना त्यो भावार्थाचे नदरेन समजून घेवप. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, पवित्र सभेची शिकवण जें कितें आमकां सांगता तें काळजांतान मानून घेवप. हीच देवाचे कुशेक आमी आयतीं रावप म्हणल्यार जें कितें आमी करूंक जाय, जशें आमी सहभागिलीपणान वावरूंक जाय, एकचारान वावरूंक जाय, आमकां मिसांव जें दिल्लें आसा पवित्र सभेक, त्या मिसावांत आमी भाग घेवंक जाय आयत्या मनान. कोणें आमचेर फोर्सान घातला म्हणून न्हय, परतून परतून इगर्जेन एनावन्समेंट जातात म्हूण न्हय, वो कोण आमकां बांदून घालता म्हूण न्हय, पूण आप कुशेन जे भशेन मारयेन केलें तशें आमी आप कुशेन देवाचे कुशेक आयतीं रावपाक. जाल्यार अशें करता आसतना भाव भयणीनो जायतो आशिर्वाद आमकां मेळटा, जायती खुशालकाय आमकां मेळटा. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीज म्हजें हो जाबा बायज आमी दिला. जाल्यार जेन्ना देवाची खुशी आमी पाळटा, देवाक जाय तें आमी करूंक मुखार सरता, तेन्ना ह्यो भासावण्यो ज्यो इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आयज आमी आयकल्यात त्यो खऱ्यो जातात. आनी ह्यो भासावण्यो जेन्ना आमचे सवें, आमच्या कुटुंबा सवें, आमच्या खासगी जिविता सवें खऱ्यो जातात, तेन्ना सर्वेस्परा सवें आमचेंय काळीज मुरगोडटलें. आतां ह्या आल्ताराचेर हो जेजू नव्यान उंड्या सोऱ्याच्या रुपान येता. हो उंडो सोरो संस्कारून खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता. जाल्यार आमचेंय काळीज मुरगोटूंक ताका घेवन आंकवार मारे सारकीं
आमी खालती जावंक देवाचे कुशेक उक्ती जावंक आनी ज्यो वस्तू आमकां समजनात त्यो देवाच्या हातान घालून भावार्था प्रमाणे जिवंक आमकां कृपा मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C11 पेज नंबर 32. C11. तुझ्या Bodol somia amchi mona, nidatu ka fulla fola, bodol amchi cheta mola, utpon kocha kodik fola, Antawami uchimbara. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक आनी हे वेदी भोंवतणी संतोसान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आमी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वंदिता आनी तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन आपल्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गोट पोर गोटुया.
तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरली तुवें आमकां सोडून सोडया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतले आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा लिओ मॉरिस पिंटो हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते हेर सगळ्या आमच्या बाबा भयणांचेय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाची खुशी समजून घेवंक आनी देवाची खुशी पाडूंक आमी उक्त्या मनाची आनी आयत्या मनाची आमकां कर म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पोवी संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
मोच्या जेवणाक येयात बाबून कोशी बोसात मोच्या कुडी रोगतान कोची दादोस जायात मोच्या जेवणाक येयात बाबून कोशी बोसात मोच्या कुडी रोगतान कोची दादोस जायात जेसू जिवीत तुझे जाऊदे जिवीत आमचे 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 मोदून वाटा जीवन बरोन वचत तुमी जुदो जायात दुसऱ्यांक जीवन बरत उंडो मोदून वाटात जीवन बरोन वचत तुमी जुदो जायात दुसऱ्यांक जीवन बरत जेसू जिवीत तुझे जाऊदे जिवीत आमचे 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 प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागयोंत आंकवार मरेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया T37 पेज नंबर 219 T37.